टोटल तशें पळोवंक गेल्यार 15-20 सगळे ल्हान भुरग्यां व्हडले पर्यंत आमकां सगळ्यांनी ह्या किल्लो हातभार लायलो आसा। हो किल्लो जो आहा पूर्ण असो इको फ्रेंडली जावन आसा, कारण आमी तेका वापरल्या आहा ती माती वापरलेली आसा, चिकट माती वापरली आसा। आनी खरो एक्सपिरियन्स म्हणजे तशें पळोवंक गेल्यार आमचो वाडो जो आहा पळय ते आमकां अशें पयलीं 20 पॉयंट प्रोग्रामान आसली, म्हणजे वेगवेगळे जे आमी अशे एके कडेन अशें येयला, म्हणजे एकूच हेजें ना, एका आडनावाचें अशें ना। म्हणजे तेन्ना आमकां किल्लो करतना आमकां अशें दिसलें की जशें छत्रपती शिवाजी महाराजान 18 पगड जातीच्या मावळ्यांक एकत्र करून स्वराज्य निर्मीत केलें, तशें आमकां हे जेन्ना हो आमचो पन्हाळगड बांदतना आमकां तितलोच एक्सपिरियन्स आयला। आमी खणीचेर गेले, रिक्षाभर माती हाडटना सगळे भुरगे आमचे वाड्यावयले आसले, तेंच्यांनी स्वता ती माती भरली। आनी आतां प्रश्न येयलो चिकट मातीचो, चिकट माती सहजा अशी आनी खूब म्हारग म्हणून आमी कितें केलें, आमचे लागीं जे मावळिंगे गांव आसा तेंचे थंयचे आमचे जे फ्रेंड आहा तेंच्यांनी आमकां हे चिकट माती दिवपाक हेल्प केलो। म्हणजे तेंचे जे तळी आसा त्या तळयेन गणपतीचें विसर्जन केलें वयता आनी ती माती जी आसली चिकट माती सगळी ते आसली। सादारणशे आमचे इतल्या म्हणजे कमरेचे वयर उदक आसले, पण भुरगे तडातड म्हणजे अशे उडके मारले भितर, पण खोऱ्यांनी अशी माती वयर उखलून ती भरची पडा। परत मागीर आमकां जी झाडां आमी कितें केलें इको फ्रेंडली म्हणटकूच सगळीच वस्तू आहा ती आमी अशें म्हणजे मातयेची किंवा वापरपाचोच हे केलो, म्हणून आमी जी झाडां आहा ती आमी नॅचरली आहली। म्हणून आमकां ती आतां अजून पर्यंत आमी कितें करता, सकाळ फुडें आमचे थोडे भुरगे आमी कामाक वयता, पण फाटल्यान आमचे भुरगे हेजे देखभाल घेता, ते सकाळ फुडें आनी सांजचे दोनूय टायम आमी ती शिंपता, ती झाडां ताजी उरपाक लागून। तशेंच आमकां जे घोडे आसा किंवा जे गायो आसा आमी कोणा कडसून रेडीमेड अशें येवंक ना, आमीच सगळ्यांनी मेळोन केल्लेली आसा। आमच्या कडेन तसो म्हणजे गणपती हांगा आमची शाळा आसल्या कारणान आमकां हेज्या सारके आमकां एक्सपिरियन्स अशे मनीस मेळ्ळे की तेंच्यांनी माती कशी मळपाची, कशी करपाची, कितें घालपाची, कशें तेका हाडपाचें, चिराळे फुट्टकूच कितें आमी एक्शन घेवपाची। आनी बाकीचे जे आसले पळय तेंच्यांनी दीस रात अशें मेहनत केला, कित्याक फाटले 1-1.25 म्हयने तरी आमकां जालो। कित्याक जशें जशें आमी ती बुरूज किंवा भिंती बांदून वयताले, दुसरे दीस पळयत जाल्यार ते वतान फुट्टाले, आयज माती मारताले परत फुट्टाले अशें शेवट आमी 8 दीस वाट पळोवया म्हटलें, कितले फुट्टा तितले मॅक्झिमम फुटोनी मागीर भरया। मागीर शेवट जेन्ना 5-7 दीस गेले उपरांत भरले तेन्ना थोडे कडेन आमी कशें कितें जालें, बरी घातली, पेपर घातले आनी तेजे परत माती मारली आनी पॅक केलेलो आसा तेका। आनी पळोवंक गेल्यार ह्या सगळ्या हेज्या पयलीं बी आमी अशे कितल्या स्पर्धेन घेतलेले भाग, पण येदो व्हडलो 4+ मिटराचे हे आमचो पयलो एक्सपिरियन्स। कित्याक बाकीचे थर्माकोलाचे हे ते करपाक व्हडलेशें काय न्हू, घरान बसले कट केले आनी तेका फिनिशींग बरें येता, पण हेका जशें जशें सुकता तशें जे आटत वयता। जशें आमी सायडींतली जी तुमकां ही बुरजां दिसता ही आमी जशी तेंकां आदले दीस जर 7 इंच केला जाल्यार 8 दिसान तेजी 5 इंच जाली, म्हणजे सकयल देंवली। आनी तेन्ना आमची तकली मॅड जाताली, कित्याक आमी चिंतलें कितें आनी जालें कितें अशें।